गीत घेवया पेज 1 A1 आमच्या बापान आमकां आपयल्या. आमच्या बापान आमकां आपयल्या, आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या. बाबोयनी आमी सगळीं देवाची मोगान भुरगीं. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. सोरेस्फोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. Mass intentions for today. Special intention for Leo Cruz, for blessings, health and healing and good health of Rianisa Azevedo, Antonio Pereira. Thanksgiving offered Mass for Sukurina Letao. Thanksgiving Mass for wedding anniversary by Anthony Benedict and Severina Joseph. And for the souls of Eugene and Gonsalves, Rudolph Raposo, Rosario Vaz, Anthony Cruz, Rosita Cruz, Joaquina Cruz, Rocky Fernandez, Margarita Xavier, Milu Benita, souls of the family members, and Simão Luciana Joseph and Marta Fernandez. थोडा वेळ शांत राहून आम्ही या इंतेचा पासवात मागूया. मगाच्या बाबडून आज आम्ही आमच्या जेजूत संस्थेंत आमच्या सगळ्या घरांनी भाग्यवंत स्टॅनिस्लॉस कॉस्का हाची परब करता. ह्या बाबान फकत आमच्या संस्थेन फकत 10 म्हयने काडले. तो 10 म्हयने जेजूत नोविशेंत आसलो आनी ताका मलेरिया जोर आयिल्लो आनी त्या जोरान तो मेलो. ताचें जिवीत एक भाशेन आमकां एक खास संदेश दिता. थोडो तेंप जावं वा जायते वर्सां जावं जर आमी आमचें जिवीत तर पवित्रान जियेल्यार देवाच्या मोगान आनी सायबीच्या मोगान आमी जियेल्यार खरेंच सगळें आमकां देवाची कृपा, देवाचो आदार आनी देवाचो बोगसणे आनी देवाचें बेसाम आमकां मेळटलें. तर हो विचार मनान धरून आमी ह्या मिसा भेटे वांटो घेवया आनी वांटो घेवचे आदीं आमची सगळीं पातकां वळखून घेवया आनी देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्पदार देवाक आनी तुमकां बाबणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागून सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणां जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थूया. सरस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनी भागवंत नित्या आंकवार मारीचे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडोय आनी सासणांचो संतोश भोगूंक आमकां फावो कर. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जानवाईच्या पुस्तका वेले वाचप. सोगलें गोपचूप आसतना आनी रात दाबून दाबून मोदयांनीर पावलोली तेन्ना तुजो सोर पोदबेदार सोब्द सोर्बेस्परा सोर्गीच्या तुज्या रायाल शिवासोना थावन देवून आयलो. निसंतनांक पावचो आसलो त्या देसांत एक दारून झुजारी कसो तो देवून आयलो.
एके पाजलोले तलवारी भाशेन बोदलूंक जायना तसली आज्ञा घेवन तो उबो रावलो आनी सोगली प्रितुमेर थावन मोर्नांत भरली. ताचो हात मोलबाग तेंकलोलो तरी प्रितुमेर तो फिरतालो. तुज्या भुरग्यांक सोर्ब वायटांतली निवारूंक तुज्यो आज्ञा सांबाळटल्या सृश्टीचें रूप आनीक एकदां तुवें नव्यान केलें. एक कूप पेन्नाचेर सावली घालताले उदकांतली सुकी जमीन दिश्टी पडली. तांबड्या दोरयांतल्यान ओडचणीन मेकली वाट जाली. भिरांकूल लारां मारतालीं थंय हिरवें मैदान दिश्टी पडलें. ही तुजी कौतीक विस्मिता पळोवन तुज्या हाताच्या आसऱ्या खाल आख्खें राष्ट्र उतरून गेलें. चोरोव कातरले गोडण्या परी ती दिसतालीं. मेंढऱ्या भाशेन ती खुशालकायेन उडयो मारतालीं आनी सर्वेस्परा तुज्या आपल्या सोडबोंडाराची वाकाणणी गायतालीं. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मिताचो उगडास दोरात. सोगली म्हणुया. सर्वेस्परान केल्ल्या ओचुऱ्या विस्मिताचो उगडास दोरात. सर्वेस्पराक तुमी गितां गायात. किनोऱ्याचेर ताची स्तुती करात. ताच्या ओचोऱ्याची सोगले कडेन किर्ती गायात. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां सोतोसबरी जावं. जबाब सर्वेस्परान केल्ल्या ओचुऱ्या विस्मिताचो उगडास दोरात. आखेरेक देसांतल्यान सोगल्या माडगोळ्या पुतांक ताणें मारून उडयले. ताचे सुपलायेचे सोगले प्रथम फलाचो नाश केलो. तेदना रुपया भांगारा सयत इस्रायलाक ताणें भायर काडली. ताच्या कुलांतलो एकलो पूण फाटी उरलो ना. जबाब सर्वेस्परान केल्ल्या ओचुऱ्या विस्मिताचो उगडास दोरात. अब्रामाक आपल्या चाकराक आपले पवित्र उतर दिले. ते ताणें मोर्नांत हाडलें आनी संतोसान आपले पोरजेक ताणें भायर काडली. आपणें विचून काडलोल्यांक आनंदाच्या उलासा मदें ताणें फुडें व्हेली. जबाब सर्वेस्परान केल्ल्या ओचुऱ्या विस्मिताचो उगडास दोरात. उद्गार. वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताच्या मोहिमेंत तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यांत. सोरेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. शिष्यांनी सदांच मागणें करचें आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण जेजून तांकां अशी वपार सांगली. एका शारांत कोण एक निजीदार आसलो. ताका देवाची भिरांत न्हय म्हूण मनशाची भिडा नासली. आनी त्या शारांत कोण एकली विधवा आसली. ताचेशी येवन ती अशें मागताली,
न्याय करून म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतली म्हाका निवार. पूण जायतो काल ताणें तिचें आयकलें ना. तरी मागीर ताणें आपणाच भितर म्हणलें, हांव देवाक भियेना आनी मनशाची बिडा हांव धरिना खरो, पूण ही विधवा म्हाका त्रास दिता देखून हांव तिचो न्याय करतलो. नाजाल्यार येवन येवन शेकी ती म्हजो जीव खातली. आनी सोम्या जेजून म्हणलें, त्या खोट्या नितीदाराक कितें म्हणलें ताची तुमी चोत्राय धरात. तो देव आपणाक रात दीस उलो मारतल्या आपल्या विसरल्यांचो न्याय करून तांकां निर्वाचो ना आनी तांकां सोंसणीकायेन कान दिवचो ना. हय, तो तांकां बेगीच निवारतलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. तरी पूण मनशाचो पूत येवचो तेन्ना ताका संवसारांत भावार्थ मेळटलो असो तुमकां दिसता. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाचे बा भणीनो, शुभ वर्तमानांत आमी एक वपार आयकल्या. ही वपार एक विधवेची. ती भियेनासतना पूण देवाचेर विस्वास धरून त्या देवाची भिरांत नासलेल्या नितेदाराशी आपल्याक न्याय दिवन मागता. हे वपारा वरवीं जेजू आमकां कितें सांगता जायत, आमी कसल्या कामांत सफळ जावंक सोदतात जाल्यार आमची उमेद, आमची रूच आनी आमचो विस्वास आमी कधीच सोडूं दिवंक फावना. तशेंच आमच्या मागण्यांतूय जें आमी मागता तें आमकां मेळ्ळ्या शिवाय आमी मागूंक सोडचें न्हय. आमी सदांच मागणें करचे गरज आनी जीव सोडचो न्हय. केन्ना केन्ना देव आमी मागलां तें फावो करूंक जायतो वेळ घेता अशें आमकां दिसता आनी दिसतलेंच. असल्या वेळार आमी अदीकूय काळजी घेवन मागल्यार देव आमचें मागणें आयकतलो. तर त्या विधवेची देख घेवन आमी आमची मागणी देवा लागीं भावार्थान आनी खालतेकायेन मागुया. विदारा आनी काकलुसरा देवा, तुजे आखे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना वायरस पिडेखाल कोसळटल्या पासत तुका आमी प्रार्थना विबारता. ती कोणवालायन आयकून घे. ही आपशीच सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा निरंतरां खाल येवंक हे पिडेक लागून दोतोरतल्यांक बेगीन इलाज आनी ताच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजेशी येयल्या. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. हे मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 36 C19 जीने वांटे जीने खिना. Hey, Jaya, mi sumur
बाबून आमचे बलिदान देवाक मानता थंय जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारये तावन जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा स्वयंबा वरवीं आमकां आमच्या पातकांनी निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची भेटवणी तुका मानता तशें जावं हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा, सोर पदरा सासनांचे देवा, सोरकान सोत आमी युगस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरवतावन जिवे बोवातान ताचें पुनर्जीवनपण परगोडटावन चीर बरोवशायेन ताचे मोमेमूत येण्याक ओथरेकतावन देखून आतां देवतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरेन आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पो तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचें नावी येता ताका सोय. उंचसर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पुतपणांची जोयर. तुज्या पूत आत्म्यान जाणून ही देणी पोत करून मागता जावं ती आमकां युगुस्ताची कूड आनीक रगत. आपलीच कुशेन कोश्ट मरून सोंसव्याची आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यान सासणी करोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भवार्थाचो गूड परगोटुया. तुज्या खुसार आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कोर. बापा दिवचे मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणे उगडास कोत्ता आनी व्हडो आनी सोडून काल तुका समर्पिता. तुजी मुखावती सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी कूड रागो शेवतले आमा समेस्तांक पोतरे बरें एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा आख्खी पितृ वेवस्था लोले पवित्र सभेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंवली बापा, सोले यानीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपण बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टाकोटी मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवा मैदेवाची माये सांगाती त्या पोती बागेन झुजे बागेन दोर दुता आनी सोर कथा मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासण्या सुखांक आमकां वांटो दी. ताणें सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोरपोत वेदार बापा, सोर वडवून आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. आमेन.
जेजूची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकवलें प्रार्थन दीर्घन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोंजे सुखाक आनी आमच्या सोडोनारा देव क्रिस्ताचे येणेक आमी बरो भाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदक काकलोतीन सोर पातकांनी सुटोय आनी सोर आकाटांतली वाटाय. कित्याक राजबोदकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्यान जेजो क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरता म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भोवताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजो चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. देवाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटाय ती. शेलेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तूं परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्या शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटान तुजे सोरशिल्लो कोर्सुनूक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 49 D4. आशेता कालीज मोचे. आशेता
प्रार्थूया. कोणवाल्या बापा भाग्यवंत आंकवार मारयेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतोशपुरीत जाल्यो आनी विस्वासान तुका आतां आमी उलो मारता. त्याच आंकवार मारयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्या सोडूनराची भोक्तीपणीन चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात देवाच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेरा तुजेच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें देखून देवचें नांव आनी सोडूनची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार नोयमी भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतना आमची ओतरेक बापाक मानतात असले जाल्यार तुजे विनोंतीन ते शाती पावय म्हूण आमी मागता. आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पोत आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज 219 T37. नॉमान नॉमान मारियम.